गोंय सरकार गोंयच्या टॅक्सीवाल्यां खातीर गोवा टॅक्सी ॲप सुरू करपाचो प्लान करता. नव्या वर्सा हो ॲप सुरू जावंक शकता म्हूण येरादारी मंत्री माविन उलयलो. ताची मुख्यमंत्री आनी IT मंत्र्या बरोबर बसका जाली. Goa Taxi, it will be called Goa Taxi. We want to have this new app. Goa Miles is already there, so there will be another app instead of Ola Uber, and we plan to do this as soon as possible. Maybe by New Year we'll have this operational. It is going to be fully funded by Goa government through the corporation, and they will get the benefit of themselves literally running it or being owners of that particular app. So that is what we want to introduce in Goa. गोवा मायल्साचो स्कोप वाडटा. टॅक्सीवालेच न्ही, रिक्षा आनी मोटारसायकलवाल्यांकूय ॲप सर्व्हिसेंत जोडपाचो प्लान चल्ला. माविन दाबोळे विमानतळार गेल्ले कडेन उलयलो. रिक्षावाले, मोटरसायकल पायलटवाले गोवा मायल्स जॉईन जातले. जितले मायल्स जॉईन जातात तितले तेजे फुटप्रिंट इन्क्रीज जातली. जितली फुटप्रिंट इन्क्रीज जाता तितले लोकांक सोंपेपण मेळटलें. आतां 8 जाले उपरांत ट्रान्सपोर्टूच आसना. मागीर टॅक्सीवाले जे 800 रुपया घेवपा जाय, 500 रुपया घेवपा जाय, 2000, 3000, 5000 म्हणटा. लोक बाबा ट्रॅवलच करना. सो आमकां हें इंट्रोड्यूस करपा जाय, लोकांक प्रवास करपाक मेळपा जाय. बारवाल्यांकूय खंय ॲप सर्व्हिस बऱ्याक पडटली. व्हडली कॉन्ट्रोवर्सी केला. हांवें सांगलां बारवाल्यांची जबाबदारी, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी घातला. हांव सांगता कित्याक असलो मल्टी मोडल ट्रान्सपोर्ट करी आसलो हांव म्हणून तांकां समजोणी मेळना. फाल्यां गोवा मायल्स आहा, बारवालोच एक गोवा मायल्साचे ॲपाचेर टॅक्सी आपयतलो, ताका बसयतलो धाडटलो. कोणूय एक दीस एक्स्ट्रा पिवपाक शकता. इट इज नॉट दॅट आय एम ब्लेमिंग एनीबडी, नॉट इवन पुटिंग द ब्लेम ऑन बार फेलो. प्रुडंटा खातीर विक्रम नायक.